जेरेमाया प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें, म्हाका सगळें गमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मान्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकळो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया, जिव्या मनशाचे पृथ्वीवेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनीक उगडास उरचोच न्हय. असली तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मनसुबी करताय, काळजा मनाचो तूं थाव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूद घेतलोय तो म्हाका पळयोवन दी, कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हजे पाटीक लागलोल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निबार. ना जाल्यार शिव्या भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी सर्वेस्परा. तूं मनाचो आनी काळजाचो थाव घेताय. तर पातक्यांच्या नोस्तेपणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशांक थीर करून दवर. नितीवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. देव म्हजो दाळ, तो म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवंत मनसुबीदार. रोकडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो बेन दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिषेक. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषेक गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषेक दाविदाच्या सोस्तींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका दवरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार परम याजनिकां आनी फारिसेवां सरशीं परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलोलो, पाड पडलोलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. तांणी तांकां म्हणलें, एका मनशाचे पयल्या आयकल्ल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हणलें,
तुमी बी गालिल्याकार चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना. ते आपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ भावार्थ आमकां देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरूंक शिकयता. भावार्थ आसा थंय विस्वास आसा आनी विस्वास आसा थंय दुबावाची सावळी पासून दिसना. देव आमचो रोचणार आनी सांबाळणार हें सत मनशान विसरूंक फावना. जेरेमायस प्रवादी जेजू ह्या संवसारांत येवच्या आदीं जेजू विशीं बाकीत करता आनी जेजूक एक दुलोप मेंढऱ्याक सोर करून कोण भाशेन ताका दुमाळो, कोश्ट आनी मरण आसतलें हें सत आदीं फुडें बरोवन दवरता. जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजूचें उतर आयकतली परजा जेजू देवान पाठयलोलो सोडवणार म्हूण वळखूंक विसरता आनी वेगवेगळे तरेन मनशाळ नदरेन ताची चवकशी करून ताचे विशीं आपलें मत दिवन दुबावान ताका नाटक करूंक येवजितात. जेजू देवाचो दुलोप मेंढरो हें सत आमी मानून घेवन ताचेर पूर्ण विश्वास दवरून जेजू बरोबर जिविताची पावलां उबारूंक गरज. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमी सदांच देवा बापाच्या बऱ्या वावराक सगळो सहकार दिवया.